अनंत गजाली अग्नीच्या सांगतान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान। नमस्कार, प्रुडंट मिडियाच्या ल्हान जाले म्हान या माळेंत तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो नमस्कार आणि येवकार। गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जाले म्हान। आमी आमच्या ह्या माळेंत अशा कांय मानेस्तांक आपयतात ज्यांनी गोंयच्या वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांनी काम केल्लें आसा आणि तांच्या कामांतल्यान, तांच्या विचारांतल्यान, तांच्या अनुभवांतल्यान स्फूर्त घेवन, प्रेरणा घेवन फुडले पिळगेन आपूण मुखार कसो व्हरतलो हो वावर हाचे विशीं विचार करचो आणि ते तरेन प्रयत्न करचो अशे तरेचो हावेस ह्या कार्यावळी फाटल्यान आसा। अनंत गजाली अग्नीच्या सांगतान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान। पंचायतीच्यो वेंचणुको लागीं आसात। ताचे उपरांत 186 पंचायतीच्यो नवी मंडळां स्थापन जातलीं। एकूणच पंचायती राज कायदो, संकल्पना, आमचे अधिकार हांचे विशीं जाणून घेवपाचे खातीर आयज आमच्या ह्या माळेंत उपस्थित आसात गोंयचे शिक्षणीक मळावेले एक तज्ञ आणि समाजीक वावुरपी डॉक्टर प्राचार्य नारायण देसाई। सर, तुमकां येवकार आणि नमस्कार। नमस्कार सर, पंचायतीच्यो वेंचणुको आतां जावपाच्यो आसात आणि ताचे उपरांत नवी पंचायत मंडळां स्थापन जातलीं 186 पंचायती खातीर गोंयच्या। मुळात सर, जी पंचायत राज ही संकल्पना आसा ती कितें? खरें म्हणजे लोकशायेंत लोकांचें राज्य, लोक रावता खंय म्हणजे आज पर्यंतचो आमचो सगळो जो कितें आंकडो आसा तो अशें सांगता की भारताचोच विचार केलो जाल्यार भारतांतलो आमी म्हणटाले 70% लोक गांवांनी रावता, आज कोण म्हणटा 60% रावता। जाल्यारूय एक गजाल खरी की शेवटी गांव हें वास्तव, गोंयांतलीं लाखांनी गांवां हें वास्तव। म्हणटकूच हो मनीस जो गांवांत रावता ताका जर स्वराज्य मेळ्ळां अशें कळूंक जाय जाल्यार स्वराज्य म्हणजे म्हजें राज्य। म्हणटकूच गांवांत जो आसा ताजें राज्य, जाका ग्रामराज्य अशें म्हणटात, ताजे खातीर पंचायत राज्य वेवस्था आयल्या। म्हणजेच पंचायत राज्य वेवस्थेंत गांवाचो कारभार गांवांतल्या लोकांचे प्रतिनिधी चलयतले, इतलें सरळ सादी गजाल आसा। पंचायत राज्य वेवस्था एके बाबतींत गोंयकार सदांच अशें मानीत आयल्या की आमकां मेकळीक किंवा स्वातंत्र्य पुर्तुगीजां कडल्यान सादारण 15 वर्सां उसरां मेळ्ळें किंवा 14 वर्सां उसरां मेळ्ळें। पंचायत राज्याचे बाबतींत अशें म्हणपाक मेळना। पंचायत राज्य जी वेवस्था ते संकल्पनेंतल्यान ती येवजण 1959 आयली सबंद भारतांत आनी आमचे कडेन ती 1962 आयली। 19 डिसेंबर 1961 आमी स्वतंत्र जाले आनी दुसऱ्याच वर्सा आमचे कडेन पंचायती आयल्यो। म्हणटकच हे बाबतींत आमी उसरां आयले अशें म्हणपाक मेळचें ना। म्हणटकच अंदू 60 वर्सां जातात आमचे कडले गोंयांतले पंचायत राज्य वेवस्थेक आनी ते नदरेन म्हाका पंचायत राज्य वेवस्था चड म्हत्वाची दिसता। गोंयचे बाबतींत आनी एक म्हत्वाची गजाल अशी आसा की सबंद भारतांत किंवा जगांत खंय जी गजाल जाका विलेज रिपब्लिक्स म्हणटाले, म्हणजे थळावी प्रजासत्ताक पद्दत, गांवची प्रजासत्ताक पद्दत जिका आमचे कडेन गांवकारी म्हणटाले, सो हें दायज आमी घेवन आयल्यात। म्हणटकच पंचायत राज्य वेवस्थेत आनी गोंयचे पंचायत राज्य वेवस्थेक हें दायज सांबाळपाची एक खेरीत जापसालदारकी आसा। हे नदरेन म्हाका गोंयची पंचायत राज्य वेवस्था ही म्हत्वाची दिसता। सर, आता तुम्ही सांगले की गांवची लोकांची प्रातिनिधीक मंडळ पंचायत म्हळ्यार आपले प्रतिनिधी निवडटा आसतना गांवच्या लोकांनी खंयच्यो गजाली नदरे मुखार दवरच्यो अशें तुमकां दिसता? म्हाका दिसता शेवटी जर गांव हो म्हत्वाचो, गोंयकारांचें एक खाशेलेपण आसा, हें गोंयकारांनी समजून घेवंक जाय। ते विसरतात। आजूय बी इंग्लंडांत तुमच्या गांवा प्रमाण क्लब आसात आनी तांच्यो टुर्नामेंट जातात। म्हणजे गांव खंय पर्यंत लोकांच्या काळजांत आसा। 50 वर्सां, 70 वर्सां, 100 वर्सां पयलीं गांव सोडून गेल्ले लोक आपलो गांव आपल्या काळजांत बाळगून थंय गांवा खातीर टुर्नामेंट करतात, गांवाच्या नांवान क्लब करतात। मुंबईत आमचे कडेन गांवांच्यो कुडी आशिल्ल्यो। म्हणटकच आज आमकां जर दिसता की स्वराज्य आयलां आनी हें आमचें राज्य, जाल्यार म्हाज्या गांवांत कितें जाय, म्हाज्या गांवांक खरी गरज कित्याची, म्हाज्या गांवांत हांवें ठरोवन म्हज्या प्रतिनिधीक कितें करपाक सांगचें आनी कितें करचें न्ही हें सांगचें, ह्या खातीर आमी मत दिवन प्रतिनिधी निवडटा। जालां अशें की मतदान म्हणटा ही गजाल आतां फक्त उतराक आयकुपा सारखी उरल्या। आमी मतांचे बाबतींत
कितल्याशाच तरांनी आमकांच फटयतात. मतदान तर करीच नात चडशे लोक. ताजो बाजार जाला. एकदां तुमी बाजारांत देंवले काय तुमी शेणटात, कारण बाजार तुमकां नाचोवपाक लागता. म्हणून जर गोंयच्या गोंयकारांक, गांवकारांक, गांवांतल्या मनशांक मात तरी जर कितें आपली म्हणून एक कितें तांणी दवरलां आसत जाल्यार तांणी पयलें ठरोवचें तें अशें की हांव मत म्हाका जो मनीस खरो दिसता, जो गांवचें बरें करतलो अशें म्हाका दिसता ताकाच मत दितलो. हो सांगता म्हणून दिवचो ना, तो सांगता म्हणून दिवचो ना. गांवांत कितें जावचें हाचे बद्दल प्रत्येकाच्यो कल्पना आसात. त्यो जर पब्लिका मुखार येतल्यो, सार्वजनीक जातल्यो, रासवळ ताची चर्चा जातली जाल्यार त्या खातीर आमकां पंचायत जाय. म्हणून आमी मनीस काडटना कसो काडचो, जो सत्तेचें सोंपण म्हणून पंचायत सोदता असो मनीस आयचे परिस्थितींत चलना. आयचे परिस्थितींत म्हजो गांव राखतलो तर तो, म्हजो गांव तो बरो करून सांबाळटलो तर, गांवांतल्या प्रत्येक मनशाक न्याय दितलो तर, गांवांत ज्यो गरजो आसात, शिक्षण आनी भलायकी पयल्यो गरजो, उदक, निवळ वारें ह्यो गरजो, म्हाका पोटाक अन्न ही वेवस्था सरकारान केल्या ती सारकी चलतली काय ना, ह्यो सगळ्यो वेवस्था चलोवपा खातीर जें फुडारपण आमी जाचे कडेन दिता तो तें करतलो काय ना हें पळोवन मत दिवचें. म्हजें मत अशें की आज आमकां गरज आसा आमच्यो मुळाव्यो गरजो आमच्या पावंड्यार जो बरे तरेन आमचे पर्यंत पावोवंक शकता, थंय व्यक्तिगत स्वार्था परस सामुहीक सबंद गांव म्हणून हे असो विचार करपी मतदारूच बरी पंचायत निवडूं शकतले. आनी तेंच जावप हें लोकशायेत तिगपाचें लक्षण आसा अशें म्हाका दिसता. सर, पंचायतीच्यो वेंचणुको ह्यो बेजिकली इंडिव्हिज्युअल लेवलाचेर लढप असतात किंवा कॉन्टेस्ट करप असतात. तातूंत भितर राजकीय पक्षांचे हस्तक्षेप किंवा राजकीय फुडारी, आमदार म्हणया, मंत्री म्हणया, तांची पॅनल आमकां दिश्टी पडटात. सो ते कितपत योग्य आनी कितपत मतदारांनी ताका बळी पडप? न्ही, मतदारांनी एक विचार करूंक जाय की आमी आमदारांक कित्याक निवडटा. तांकां आमी वेगळें काम दिलां. तांणी विधानसभेंत कायदे पास करपाचे आसा राज्या खातीर. म्हणटकूच थंय तांची नदर ही सबंद आपल्या मतदारसंघाची आसता आनी सबंद राज्याची आसता. तांकां गांवांत लुडबूड कित्याक करची पडटा. म्हणटकूच जांकां दिसता की आमदार आपलें पॅनल उबें करता, म्हणजेच पक्ष आपलें पॅनल उबें करता, हाजो अर्थूच असो की हांकां असुरक्षितताय आयल्या, इनसेक्युरिटी आयल्या, की हांवें हाजेर कंट्रोल दवरलो ना जाल्यार हो म्हज्या हाता भायर वतलो. आरे पूण स्वराज्याचो अर्थूच तो. स्वराज्य म्हाका सांगता की म्हाका दिसता तें म्हाका उलोवपाक मेळूंक जाय, म्हाका दिसता तें म्हाका सांगपाक मेळूंक जाय, म्हाका दिसता तें म्हाका मांडपाक मेळूंक जाय आनी ताजे खातीर गरज झगडचें पडल्यार झगडूंक मेळूंक जाय. हाका स्वातंत्र्य म्हणटात, हाका लोकशाय म्हणटात. आज पक्षांची परिस्थिती कितें जाल्या की पक्ष ह्यो कंपन्यो जाल्यात. तुजे कडेन चड पयसो आसा काय म्हजे कडेन चड पयसो आसा, हांव पयसो दितां, आमदार विकते घेता. म्हणटकूच पक्षांची पॅनलां करून तुमी तुमकां एके परेन गुलाम करतात. हांव स्वतंत्र मतदार आनी नागरीक म्हणून म्हज्या देशाचें राज्य कशें चलता, म्हज्या राज्याचें राज्य कशें चलता हें ठरयतनाच म्हज्या गांवाचें राज्य कशें चलता हें ठरयतलो जाल्यार म्हज्या गांवांतलो म्हजे वळखीचो मनीस उबो रावता ताका लेबल कित्याक लावपा जाय, ताका पक्षाचें लेबल कित्याक लागता, ताका दिगी कित्याक लागता. कारण आमदाराक खात्री ना की तो स्वतंत्रपणान वागलो जाल्यार आमचें कितें जातलें. म्हणटकूच जे आमच्या आमदारांक स्वताची खात्री ना, ज्या आमच्या आमदारांक जाका म्हणटात की आत्मविश्वास तोच कमी आसा, त्या आमदारांचे प्रतिनिधी म्हणून आमी कित्याक निवडून दिवचे. आमी आमचे प्रतिनिधी म्हणून निवडून दिवंक जाय. आनी राजकीय पक्षांक कापासदाद आसत जाल्यार तांणी सांगचें की आमी पंचायती गांवांक जाय तश्यो चलोवंक दितले. आज जालां कितें की ना, कामां जायनात म्हणून आमदाराक धरचो पडटा. अरे आमदाराक धरचो पडटा, तुमी मत दिवन ताका तुमी तो तुमचे कडेन पांयां पडूंक येतना कितें म्हणून येता, सेवक म्हणून येता, तुमची सेवा करूंक जाय म्हणून येता, जाल्यार तो तुमच्या माथ्यार कसो बसता. हें पयलीं मतदारांनी समजून घेवंक जाय. एका काळार आमचे कडेन अशिक्षीत मतदार आशिल्ले, म्हणजे शाळेंत वचून शिकून आशिल्ले. आज आमचे कडेन शिक्षण खंय पावलें, आमी देशांतले हायेस्ट लिटरसी आशिल्ल्या राज्यांतले एक. जाल्यार हांगच्या शिकलेल्या भुरग्यांनी जर ते नागरिकशास्त्र शिकल्यात, जर ते संविधान शिकल्यात, जर ते राज्यशास्त्र शिकल्यात, तो वापरतले खंय.
परीक्षेक न्ही तें हांगा वापरपाचें आसा आनी म्हणून तांचेर जबाबदारी आसा की आमी उमेदवार पळोवचो आनी ताका जबाबदार धरचो. उमेदवार निवडून येतकच आमच्या मतदाराचें नागरीक म्हणून काम सुरू जाता. मतदार हो 2 मिनटांचो आसता, नागरीक हो जन्माचो आसता. ह्यो 2 भुमिका जर गोंयकार सारकी समजूं शकले नात जाल्यार गोंयकारांनी समजून घेवचें की तुमकां पावणेर काडल्यात. म्हणून गांव पावणेर वचूंक नाका जाल्यार प्रत्येकान समजूंक जाय की म्हाका पक्ष न्ही, म्हाका म्हजो उमेदवार म्हत्वाचो, ताजे फाटल्यान हांव उबो रावतलो आनी अख्खो गांव उबो रावतलो निवडून येतकच. ही कापासदाद आसा जाल्यारूच ताका गांव म्हणप. आज आमकां हें करचें पडटलें आनी म्हणून राजकीय पक्षांक किंवा आमदारांच्या घरच्यांक जर आमी ना भाऊ बाबा साहेब सर आनी कोण भाई हें करीत रावले जाल्यार स्वराज्य शेणटलें, लोकशाय बुडटली हें तरी आमच्या मतदारांक कळूंक जाय. सरान खूप सुंदर मुद्दो मांडलो की आमी मतदार म्हणून खिणयाळे आणि एक नागरीक म्हणून आमचें कर्तव्य हें वेंचणुकाच्या बलतडीन वचून सतत आमी तें मतीन दवरपाक जाय आनी त्या नदरेंतल्यान जर आमी वावर केलो जाल्यारच खऱ्या अर्थान लोकशाही किंवा संविधानान दिल्ले आमकां हक्क अधिकार कर्तव्य आमी सगळीं प्रामाणीकपणान पुराय करपाक शकतले. सर नागरीक म्हणून म्हणजे वेंचणुकेच्या उपरांत नागरीक म्हणून पंचायत पावंड्याचेर कितें अधिकार दर एका नागरिकाक फावतात किंवा प्राप्त आसात एज पंचायत राज कायद्या प्रमाणे? 73वी जी संविधानातली दुरुस्ती जाली तिणें आमकां सांगलें की गांवचे सगळे निर्णय हे ग्रामसभा घेतली. आतां आमचे कडल्यो ग्रामसभा ह्यो कश्यो चलतात? आज गांवचे ग्रामसभेक जो आतां पर्यंत कितें हिशोब सांगतात त्या प्रमाण सरासरी 13 जाण उपस्थित असतात अशें एक अभ्यास सांगता. हाचो अर्थ कितें? अरे एका वॉर्डांत जर तुमचो मतदारांचो आंकडो 300 आसत, 500 आसत, 200 आसत जाल्यार तातूंतले 10% येवंक शकना ग्रामसभेक. अशें कशें जातलें? खंय तरी गडबड आसा. की ग्रामसभा ही पयली गजाल. नागरिकान ग्रामसभेक वचपाक जाय कारण ग्रामसभा हें त्याचें व्यासपीठ. दुसरी गजाल, जो पंच तुमचो प्रतिनिधी म्हणून निवडून आयला, तुम्ही मत दिवन ताका निवडून हाडला, ताजें प्रशिक्षण जाता. आज ताजें प्रशिक्षण जाता, ताका सगळ्यो गजाली समजून दितात. जशें शाळेंत शिक्षण जाता किंवा खंयच्याय बाकीचे प्रशिक्षण संस्थेत जाता तशें प्रत्येक पंचाचें प्रशिक्षण जाता. तो तें प्रशिक्षण घेता काय ना, तें प्रशिक्षण तो ग्रामसभेत मांडटा काय ना, की बाबा आमकां कितें सांगलां, आमी कितें करूंक जाय. सामकी देख दिवपाची जाल्यार दर वर्सा ग्रामपंचायत डेव्हलपमेंट प्लॅन जाता. म्हणजे पंचायतीची उदरगत येवजण दर वर्साची करपाची आसता आनी तिचे खातीर 4 म्हयन्यांची पीपल्स प्लॅन कॅम्पेन आसता. म्हणजे लोकांचो ती जी येवजण तयार जाता, प्लॅन तयार जाता पंचायतीचो, तो लोकांच्या सहभागान जावपाचो आसता आनी ताजे खातीर मोहीम आसता 4 म्हयन्यांची. 2 ऑक्टोबर ते 31 जानेवारी दोनूय गांधीचे दीस. 2 ऑक्टोबर हो गांधीचो जन्मदीस. ज्या मनशान सांगले स्वराज्याचें सुराज्य करतले जाल्यार तुमकां ग्रामराज्य घट करचें पडटलें. म्हणटकूच ताज्या जन्मदिसाक ती सुरू जाता आनी तो ज्या दिसा गेलो त्या दिसा ही पीपल्स प्लॅन कॅम्पेन सोंपता. हांगा लक्ष दियात. प्रत्येक मतदारान किमान शिकलेल्या भुरग्यांनी तरी हो प्रश्न विचारूंक जाय, आमच्या गांवांत पीपल्स प्लॅन कॅम्पेन कशी चलता, केन्ना जाता, कोण कितें सांगता, कोण कितें विचारता. आतां नागरीक म्हणून तुमकां हो अधिकार आसा. म्हणटकच ते प्लॅन कॅम्पेनीत जर तुमी वांटेकार जाले आनी जो पार्टिसिपेटरी प्लॅनिंग आसा तातूंत जर तुमी वांटेकार जाले जाल्यार येवजण तुमची जाली. तुमकां जाय त्यो गजाली थंय येतल्यो, त्यो मागीर हाणे येतल्यो. खंयची सगळ्यांत पयलीं ताकतिकेन करपाची, बेगीन करपाची, अंदू करपाची, फुडल्या वर्सा करपाची आनी ती खंयच्या खात्या कडल्यान करून घेवपाची, खंयची पंचायतीन करपाची, खंयची खर्चा शिवाय करपाची, खंयची कमी खर्चान करपाची, कितल्यो गजाली आसात. पूण हे नागरिकांक समजून घेवंक जाय. आज हें सगळें ऑनलायन आसा. आमचे कडेन इतले पोर्टल आसात कितें जे बाबा म्हजे पंचायती बद्दल म्हाका समजून घेवपाचें आसा जाल्यारूय समजूं येता, पंचायतींनी कितें करूंक जाय हें समजून घेवं येता. म्हणटकच नागरीक म्हणून आयच्या काळार जाका आमी नॉलेज एज म्हणटा, आयच्या युगाक औद्योगीक युग म्हणनात, हाका औद्योगिकोत्तर युग म्हणटा. औद्योगीक युग सोंपलें, आज आमी ताका ज्ञानयुग म्हणटा. म्हणटकच ज्ञानयुगांतले नागरीक म्हणून सर्वसामान्य मनशान सुद्दां
ज्ञान पयलीं समजून घेवंक जाय. पंचायत म्हणजे कितें, पंचायत कशी चलोवंक जाय, म्हाका ती कशी चलयल्ली जाय, आमदाराक कशी चलयल्ली जाय तें समजून घेवन कशें जातलें, राजकीय पक्षाक ती कशी चलयल्ली जाय हें समजून घेवन कशें जातलें. मत दितना ताका विचारात, निवडणूक जावन निकाल जातकच तूं आमचे कडेन पयलीं येतलो काय वचून मुख्यमंत्र्याच्या दारार रावतलो. मुख्यमंत्र्याचो संबंदूच ना, पंचायत आमची. म्हणटकच आज जें चलता, निवडणूक जाली, रिजल्ट जालो काय सगळ्यांक अशें किडनॅप केल्ल्या भशेन घेवन वतात आनी नांव कितें, विकास. अरे विकास कितें म्हणटा तेंच आमी ठरयतले, गांव ठरयतलो ह्या गांवाचो विकास कसो जावचो तो. ह्या खातीर नागरिकत्वाची पयली आपली भुमिका, मतदान केल्या बरोबर तो हें घालूंक जाय, म्हजो ड्रेस नागरिकाचो म्हणून. हांव मतदार न्ही, कारण मतदान आयलें काय तुमकां पक्ष दिसूंक लागतात. हांव पक्षाक जे कोण सामके अशे चिकटून रावतात तांकां हांव सरळ सांगता, तांकां पक्षाघात जाला, पॅरालिसीस, पॉलिटिकल पॅरालिसीस जाल्ले मतदार हे केन्नाच गांवाचें भलें करूं शकचे ना. आनी म्हणून पक्षाघात म्हणजे पक्षपात. जाका पॉलिटिकल पॅरालिसीस जालो तो पक्षपातूच करतलो, पार्शालिटीच करतलो. म्हणून तुमकां पार्शालिटी करपी मनीस जाय अशें जालें जाल्यार तो गांवाचें बरें कशें करतलो. ह्यो गजाली नागरिकांनी समजून घेवंक जाय आनी तांणी पार्टिसिपेट जावपा जाय. म्हजें तर म्हणणें, भुरग्यांकूय घेवन चलात ग्रामसभेक, त्यांची ग्रामसभा आसती. भुरग्यांक पळोवन ही ग्रामसभा म्हणजे कितें, पंचायत म्हणजे कितें, निर्णय म्हणजे कितें, चर्चा म्हणजे कितें जावं दी. भुरगो जेन्ना ग्रामसभेक वतलो तेन्ना ताका कळटलें आपलो गांव कितें तो. हें जावपाक जाय, नागरिकांनी हें करपाक जाय. सर, गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लीक ॲडमिनिस्ट्रेशन अँड रुरल डेव्हलपमेंट जिपाड हे तुम्ही प्रशिक्षणाचा उल्लेख केलो, प्रशिक्षण घेता बरोबर. पण ते सातत्यान घेतात काय की एक फावट पंचायत मंडळ आयले म्हणटकीर ते घेतले आणि मागीर 5 वर्सां काय ना, हो एक सरभाग. आणि दुसरें तुम्ही जे सांगलें ती पंचांची आणि नागरिकांची एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आणि अकाउंटेबिलिटी त्या नदरेंतल्यान सर न्ही कितें जालां, आतां जिपार्ड ही आमची एपेक्स ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट गोंयची. म्हणजे पब्लीक ॲडमिनिस्ट्रेशनूय तिणेंच पळोवपाचें, रुरल डेव्हलपमेंटूय तिणेंच पळोवपाची, म्हणटकूच पंचायत राज्यूय तिणेंच पळोवपाचें. पूण तिचे खातीर जें कितें जाय त्याची वेवस्था सरकारान करपाची न्ही. आजूय ती इन्स्टिट्यूट बाबडी खंय तरी आसा आनी थंय जें काम चलता ताची लोकांक कल्पनाच ना. ती इतलें बरें काम करता. आमचो निवडून आयिल्लो आमदार जावं, जिल्हा पंचायतीचो वांगडी जावं, पंचायतीचो वांगडी जावं, सेक्रेटरी जावं, सगळ्यांक ती प्रशिक्षण दिता. आमचे जे ग्रेड 1 ऑफिसर म्हणजे जे ज्युनियर स्केल असतात, सिनियर स्केल असतात, पुलीस असतात, सगळ्यांक ती ट्रेनिंग दिता. पूण ती आसा खंय, एला फार्मात एका कोणशाक आसा. नागरिकान समजून घेवंक जाय की म्हजो पंच जो हांवें निवडून दिला ताजेर जर खर्च जाता ताका प्रशिक्षण दिवपाक, जाल्यार फुडलें काम जिपार्डान करचें अशें समजुचें न्ही, तें गांवान करचें. ग्रामसभेन ठरोवचें की आमकां जिपार्डाक आमचें कितें चलना हें धाडून हें सारकें चलना काय ना तें विचारपाक आमकां डिरेत आसा, आमकां रायट आसा. हें ग्रामसभेन करूंक जाय. जिपार्ड मदत करता. जिपार्डाचें काम हें हँड होल्डिंग, जिपार्डाचें काम हें फॅसिलिटेशन, जिपार्डाचें काम हें अवेरनेस. पूण ताजे फुडली जबाबदारी गांवान घेवपाक जाय. जाता कितें की जर फाल्यां सकाळीं मोलावणी करपाची ठरयली पंचायतींची जाल्यार जिपार्ड करतली. पूण हांव प्रामाणीकपणान सांगता, म्हाका म्हायती आसा त्या प्रमाण जिपार्डांत स्टाफ कितलो. आज गोंयकारांनी समजून घेवंक जाय की अवघो 5-6 स्टाफ आनी त्योय बी महिला ही अख्खी इन्स्टिट्यूट चलयतात आनी जबाबदारेन चलयतात, कर्तबगारेन चलयतात. म्हाका तांचें कौतुक करीन दिसता आनी सबंद गोंयाक सांगचें दिसता की ही देख जर त्यो अख्ख्या राज्या खातीर करूं शकतात, तुमी तुमच्या गांवांत कित्याक करूं शकनात. गांवांत शिक्षिका आसात, गांवांत दोतोर आसात, गांवांत लॉयर आसात, गांवांत सगळे आसात. त्यो जर अख्ख्या राज्या खातीर हें करतात, तुमच्या गांवा खातीर करात आनी तांचे आधार घेयात. त्यो तुमकां आधार दिवंक तयार जातल्यो, कारण त्यो आपमजत गटांक ट्रेन करतात, त्यो सगळ्यांक ट्रेन करतात. तुमचे कोण प्रत्येक सरकारी अधिकारी किंवा सरकारी चाकर जो आसा तो तांच्या हातूंतल्यान वता. पूण सगळें तांचेर घालप शक्य ना, कारण तांचो जीव कितलो. सरकारान तांकां ते तरेचो मनीसबळ दिवचें, ते तरेचे संसाधनां दिवचीं, ती करतलीं. पूण तो पर्यंत गांवान ही जबाबदारी घेवपाक जाय की म्हजी पंचायत अशी चलूंक जाय जाल्यार हांवें जबाबदारी घेवपाक जाय.
सर म्हाका दिसता प्रत्येक ग्रामपंचायतीन अमुकूच समित्यो स्थापन करपाची हें आसा, अनिवार्य आसा पंचायत राज कायद्या प्रमाणे. आनी म्हाका दिसता त्यो समिती जर स्थापन केल्यो जाल्यार ग्रामसभेची उपस्थिती सुद्दां वाडूं येता. विकास तर आसाच, पण उपस्थिती लोकांचो इन्वॉल्वमेंट त्यो जातात आनी जायना जाल्यार त्यो कश्यो जावच्यो आतां नवे पंचायत मंडळ येतले तांचे खातीर. आतां पळय, थंय कशें आसा की पंचायत्यो जावंक जाय हें आसा. तातूंतय परत कश्यो की स्टँडींग कमिटीज म्हणून आसता. म्हणजे उदाहरणार्थ सुविधा खातीर एक स्थायी समिती आसता, ती डिझॉल्व जायना. मनीस बदलूं येता पूण ती डिझॉल्व जायना. कितें प्रोडक्शन कमिटी म्हणून आसता. किंवा प्रोडक्शन कमिटी म्हणजे आमचें उत्पादन कितलें जाता, कसलें जाता, कशें जावंक जाय, जमीन कितली आसा, उदक कितलें आसा, आमी कितें तयार करतले, आमचे कडेन बाग जमीन कितली आसा, इंडस्ट्री कितल्यो, हें सगळें. म्हणजेच ह्यो ज्यो समित्यो आसा, ह्यो समित्यो जर तुमी जाग्यार दवरल्यो जाल्यार तुमकां तुमचें सगळें चित्र दिसतलें. ताचे भायर ज्यो वेगळ्यो समित्यो आसा त्यो तुमचे प्रत्येक गजाली खातीर आसा. तुमी गांवांत जो कितें हळशीक कचरो करता ताजे पासून धरून ती तुमचें दायज आनी परंपरा पर्यंत सगळ्या खातीर समित्यो आसा. आतां ह्या समित्यांनी जर सरपंच जर बरो आसत आनी पंचप्रतिनिधी जर अकलेचे आसत, हांव अकलेचे म्हणटा, विकते न्ही, अकलेचे आसत जाल्यार तांणी ह्यो कमिट्यो चलोवपाक जाय. कारण त्यो चल्ल्यो जाल्यार तांचो भार कमी जातलो. तांचो भार कमी कसो जातलो? कारण त्यो तुमकां बुद्ध दितल्यो. प्रत्येक पंचायतीक विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी आसा, म्हणजे गांवची उदरगत कशी जावची हाजे खातीर वेगळी कमिटी आसा. आतां ती कशी आसची हें बरोवन दिल्लें आसा, पूण ती चलूंक जाय न्ही. ती चलोवपाक हांची इच्छा आसूंक जाय न्ही आमच्या प्रतिनिधींची. आमच्या प्रतिनिधींचे कान धरपाचो अधिकार आमी फक्त मत घालून सोडून दिवंक जायना. कारण नागरीक म्हणून आमची तयारी जाय, तुका मत दिलां, ही तुजी जबाबदारी, ह्यो समित्यो तुवें करूंक जाय. त्यो सगळ्यो समित्यो जाल्यो जाल्यार जाका डिसेंट्रलायझेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन म्हणटा आनी डिसेंट्रलायझेशन ऑफ पॉवर म्हणटात. सत्तेचें विकेंद्रीकरण आनी तुमच्या एकूण कामाचें विकेंद्रीकरण हें जातलें. विकेंद्रीकरण जावप हाचो अर्थ आमकां त्या त्या जाग्यार ती गजाल करपाक मेळटा. ना जाल्यार तुमकां कोणाची तरी वाट पळयत बसचें पडटा. आज आमचे कडेन उदरगत हें उतर लोकांक फटोवपाचें उतर जालां की ना धाडलां तें, फायल धाडल्या. अरे फायल धाडल्या म्हणजे कितें? फायल धाडल्या जाल्यार ती हाडपाची जबाबदारी तुजी. हांगा फायली शेणटात. हें नागरिकांनी समजून घेवंक जाय. आज सुदैवान गोंयांत जर लिटरसी साक्षरताय जाली आसत जाल्यार ही लोकशायेची साक्षरताय वाडूंक जाय. लोकशायेची साक्षरताय आमचे कडेन कमी आसा. आमचे कडेन लोक कोणाक तरी बांदून घेवंक सोदतात, कोणाची तरी शेंपडी धरूंक सोदतात, कोणाच्या तरी पांगे खाला रावपाक सोदतात. हें बंद जावपाक जाय. ह्यो समित्यो हो आमचो हक्क अशें नागरिकांनी पयले ग्रामसभेक सांगूंक जाय. ह्यो सगळ्यो समित्यो काडात, कोणाक घातल्या तें आमकां कळून दी. इट शूड बी इन पब्लीक डोमेन न्ही, कारण ती सार्वजनीक संस्था. आमचो पयसो थंय खर्च जाता जाल्यार आमी हक्कान तें मागूंक जाय. समित्यां खातीर लोकांनी आग्रह धरूंक जाय ग्रामसभेत. ते पंचायत मंडळ ठरयतात सर काय ग्रामसभेक ठरता? ॲक्च्युअली पंचायत मंडळान ठरोवपाचें आसता, पूण शेवटी आज ग्रामसभा ही जर सर्वोच्च थंयची हें आसत, बॉडी आसत जाल्यार तिका एप्रुवल ग्रामसभेचेंच आसूंक जाय न्ही. म्हणटकच ग्रामसभेत तें येवंकूच जाय. तें कितें तरी लिपोवन दवरपा सारकें न्ही, कारण गांवांतलेच लोक तुमी घेतले त्या समित्यांनी. म्हणटकच ग्रामसभेन हें मागप, हें मागपाक लोक वचूंक जाय. हें काम नागरिकांचें आसा. हाचे वटेन ताचे वटेन हांव ताचो, हांव हाचो करचे पेक्षा हांव म्हजो, हांव म्हज्या गांवाचो हें म्हणपाची तयारी आशिल्ले भुरगे तरणाटे जर आसत जाल्यार पंचायत बदलूं येता, गांव बदलूं येता. फंड्स म्हणटा ते गोवा गव्हर्मेंटा कडच्यानच अपेक्षीत असतात किंवा काय आनीक वेगळे वेगळे सोर्सीस असतात का? ही जी गजाल आसा म्हणजे तुका याद आसतली की राजीव गांधीन सांगलें, म्हज्या लक्षांत आयलां की हांवें 1 रुपया धाडलो खंयच्याय गांवा खातीर जाल्यार तातूंतले 15 पयशे पावता म्हणून, 85 पयशे मदींच शेणटात म्हणून. कारण आमी प्रत्येक गोष्ट अशी मोठी करपाक पळयता, त्याची डिपार्टमेंटां करपाक पळयता, ताच्यो सगळी सबंद एक निसण करपाक पळयता आनी ती प्रत्येक निसण फक्त जगपा खातीरूच ते पयशे खाता. म्हणून ते पावनाच सकयल. फंड मेळना हाजोच अर्थ म्हाजी पोटतिडक कमी पडटा. कितें? म्हाजें प्रामाणीकपण कमी पडटा, म्हजी ट्रान्सपरन्सी पारदर्शकताय कमी पडटा. जर गांव म्हजे फाटल्यान आसा हाजो विश्वास आसत जाल्यार म्हजी तयारी आसूंक जाय की हांव हाजे खातीर झगडटलों. आज अशें जालां की 2 लाखां पर्यंतच्या कामाक फायल वयर वचपाची गरज ना. 2 लाखां पर्यंतचें काम हें तुमकां अमक्या लेवल पर्यंत BDO पर्यंतूच जातलें. ताचे नंतर फायली वयर वतल्यो. आतां गांवांत 2 लाखांचो प्रोजेक्ट कितें आसचो?
गांवाक ताची गरज कितें, तातूंतल्यान आमचें कितें सादतलें, हे तरेचो अभ्यास भुरग्यांनी करूंक जाय न्ही. आमचे कडेन आतां शिकलेले भुरगे आसा, तांणी हो करचो पडटलो. म्हणटकच फंड मेळना अशी स्थिती ना. कारण आतां भारत सरकाराच्या फायनान्स कमिशनान थेट पंचायतीक फंड दिवपाची वेवस्था केल्ली आसा. पूण तुमचो प्लॅन सारको आसूंक जाय, तो अपलोड जावपा जाय पोर्टलाचेर आनी ताजो सगळो प्रोसिजर फॉलो केल्लो आसूंक जाय. आज आमच्यो गोंयच्यो पंचायती सांगता आमकां ते पयशेच नाका म्हणून. ते कसले पयशे काय म्हणून? हें कित्याच्या नेटार सांगतात? कारण आमकां टुरिजमाचो पयसो येतलो, आमकां आनी कित्याचो पयसो येतलो. अरे पूण शेवटी तो तुमचो पयसो तुमी कोणाक तरी कितें तरी विकूनच करताले तें. कारण कोणूच बाजारांतलो मनीस म्हाका हें दी मागीर तुका तें दिता अशेंच आसतलें. तुमचो हक्काचो पयसो तुमी नाका म्हणटात, कित्याक तर तुमकां काम करचें पडटा. म्हणजेच तुमकां ट्रान्सपरन्सी आनी अकावंटेबिलिटी, पारदर्शकताय आनी उत्तरदायित्व नाका. पारदर्शक म्हणजे सगळ्यो गजाली लोकांक सांगच्यो पडटल्यो आनी उत्तरदायित्व म्हणजे तुमी जें कितें केलां ताजे खातीर तुमी लोकांक जबाबदार आसतले, तुमी जाप दिवची पडटली. आमकां जाप दिवपाची ना. म्हणजेच हाजो अर्थ कितें जालो की हांव तुमचें प्रतिनिधित्व करतलो, मत मेळटकूच तुमी म्हजें न्ही, हांव तुमचो न्ही, हांव कोणाचो तरी. हें लोकांनी समजून घेवंक जाय की आमी खंय खंय हें आडयतले. हें आडोवपाची गरज आसा. ट्रान्सपरन्सी आनी अकावंटेबिलिटी टीव्हीचेर सांगून जावची ना, ती गांवांतले मातयेंत रुजची पडटली आनी ती आमच्या तरणाट्या भुरग्यांनी आनी बायलांनी रुजोवची पडटली. कारण आज वेळ आयला, बायलांक रिजर्वेशन आसा. बायलांक रिजर्वेशन कित्याक दिल्लें तर तांकां समाजांत सहभाग आनी तांकां धिरान आत्मविश्वासान उबें रावंक मेळचें म्हणून. तें वापरपाची आज तांची जबाबदारी. आनी म्हणून ह्यो दोन गजाली जर सांबाळ्ळ्यो, हांव म्हज्या गांवाचेर कितलो मोग करता, म्हाका म्हजो गांव कसो आशिल्लो जाय, कालचें रडून जावचें ना. आमकां उदरगत म्हणटा त्या उतराच्यो अश्यो हें करच्यो पडटल्यो. तें विस्कटावन कितें आसा उदरगत? सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स नांवाची गजाल आयल्या. 17 वेगळ्यो वेगळ्यो मोखी सांगल्यात, ज्यो सबंद जगांत आतां मान्य जाल्यात. ह्यो करपाक जाय. ह्यो मोखी आमच्यो 2030 पर्यंत करपाच्यो. आनी म्हाका याद जाता आमी त्यो आयल्या बरोबर पंचायतीच्या मेंबरांक ट्रेन केल्ले. ते करतात तें हें पळोवपाची जबाबदारी कोणाची? म्हणून आमकां हे तरेनूच मुखार वचचें पडटलें. नागरिकांनीच लिडरशीप घेवची पडटली. एक सुंदर स्टेटमेंट सरान केला. ताजेर आयच्या ह्या कार्यावळीचो आमी समारोप करतात की अकावंटेबिलिटी आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्यो फकत भाशणापुरती मर्यादीत दवरून आमकां उपकारच्यो ना, त्यो काळजांत रिगोवच्यो पडटल्यो. आनी त्यो जेन्ना काळजांत रिगयतल्यो तेन्ना स्वराज्याची आनी सुराज्याचें जें स्वप्न आसा, जी संकल्पना आसा ती साकार जावपाक शकतली. ह्याच नोटाचेर आयच्या ह्या माळेंत आमी थांबतात. सर, तुमी आमच्या स्टुडियोंत येवन पंचायत राज कायदो, एकूणच संकल्पना आनीक अधिकार ह्यांचेर उलयले. तुमकां चड आनीक चड देव बरें करूं.